मोगाच्यान तुमकां सुमेस्तांक एक बरो दीस मागता आनी आयच्या ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात स्वागत करता. आयचे हे मीस युट्यूबाचेर अपलोड करूंक आमकां मागण्याचो तशेंच आर्थीक सहकार दिल्ले आसात पल नमिता आनी ग्लॅडसन मिनेझस तांच्या काजराच्या उगडासाक बेंगलोर, एम्ब्रोस दीपा कुटिना, पियाद आनी सायमन डिसोजा पानीर, मौरिस आनी जसिंता डिसोजा पानीर ह्या सरकुटमांच्या इराद्या पासत आयच्या मिसा वेळार मागोवंक तुमचे लागीं विनंती करता. Zambia Bapa templan tuja Bali beto kraya sergincha Raya darbarancha Bapa mogacha Burgya kamka sambaldar Gopan tuja Tuka harson Tuka varnun Bapa ami आयल्या कुरपे देण्यान अर्गा पाटो वेदी भोवती जमल्या सर्गीच्या मानान दैवीक त्या जेवणान दादोस तुकाराम खा. या मिसाची तेसावां 9 वर्साच्या जल्म दिसाक अर्गान जावन मीस पेटयता रिनोन लेओरी डिसोजा. जल्म दिसाक अर्गान जावन मीस पेटयता जॉयलिन डिसोजा. अर्गान जावन ही मीस पेटयतात जेनेट आनी कुटाम, सुषमा डिसोजा, एम्ब्रोस दीपा कुटिनो, स्टेला डिसोजा. बगेवन जुजेच्या मनाक अर्गान जावन मीस पेटयता मॅथ्यू डिसोजा. बरे बोलेके खातीर हे मीस पेटयता प्रेमनाथ. प्रत्येक इराद्या पासून हे मीस पेटयता प्रिसिल्ला कुलासो आनी कुटाम. देवादीन जाल्ल्या वारून हाच्या आत्म्या खातीर मीस पेटयता सिसिलिया डिसोजा. रोनाल्ड फर्नांडीस हाच्या आत्म्या खातीर मीस पेटयता तेरेसा आनी डेन्झेल फर्नांडीस. लुसी जोझफ लुईस डिसोजा हांच्या आत्म्या खातीर मीस पेटयता जसिंता डिसिल्वा आनी कुटाम. मेरी सेरावो हिच्या आत्म्या खातीर मीस पेटयता जॉसलिन मिनेझस आनी कुटाम. मेरी सेरावो हिच्या आत्म्या खातीर मीस पेटयता गिल्बर्ट सेरावो आनी कुटाम. गिल्बर्ट डिसोजा हाच्या आत्म्या खातीर मीस पेटयता जॉयलिन डिसोजा. जेकब क्रास्ता हाच्या आत्म्या खातीर मीस पेटयता जॉयलिन डिसोजा. फ्लोरिन डिसोजा हिच्या आत्म्या खातीर मीस पेटयता जॉयलिन डिसोजा. एडवर्ड जेराल्ड ऑल्विन थावरो हांच्या आत्म्या खातीर मीस पेटयता प्रेम झिंटा नोरोना आनी कुटाम. दोरा रोड्रिगस हिच्या आत्म्या खातीर मीस पेटयता नोरा सोल्डाना. सिरिल्ल्या कुटुंबाच्या सरसांत्या पासून मीस पेटयता पास्कल क्वाड्रस. सिस्टर मुरियल हिच्या आत्म्या खातीर मीस पेटयता जेनेट पिंटो आनी कुटाम. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगशनो आज आमी भगवंत मार्ता हिचें स्मरण करता. मार्ता मोरी आनी लाजराची भयण बेतानिया म्हणल्या ल्हानशे हळ्ळेंत जियेतली. जेजूक हें कुटाम भोवस मोगाचें जावन आसलें कित्याक सबार पोटी जेजू तांगेर वचून विशव
घेवतलो. आनी आज आमी आयकोनच्या त्या वांजलांत जिजूतेय आनी पुनो जिवंतपणांतय मात तसो भावार्थ कितलो आसा म्हणल्यार आमकां समजता. आशिकपी स्त्री ती जाल्यार पुनो जिवंतपणांतय तिचो भावार्थ ओरतो. आमी पुनो जिवंतपण आसा म्हणलें तें सद म्हणटा आनी पारपोटी उडासी काडटा. पुनो जिवंतपणांतय आमचो भावार्थ आनीक सोडूंक वाडोवंक प्रत्येक तरान ह्या मिसा वेळार आमी मागया. ह्या पवित्रतेन फावते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासून पाकिस्तान सांगवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Somia kakurtka, Somia kakurtka, Krishna kakurtka, Krishna kakurtka, Somia kakurtka, Somia kakurtka. प्रार्थुया. सर पदवेदारा ससनाच्या देवा तुज्या पुताक आपल्या घरान स्वागत दिवन ताका सत्कार सन्मान करूंक भगेवन मारताक तुवें फावो केले. तिची देख घेवन आमी तशेंच हेरां मनशां सवें जेजूक देखून सुसुडायेन तांची सेवा करूंक आनी अशें सगळ्या तुजे महिमेवन स्वागत सोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससनाक. Amen. जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. म्हजी आवय हाय म्हजें खाटा. सगळ्या देशा कडेन झगडूंक आनी वाद करूंक तुवें म्हाका जल्म दिलाय. हांवें कोणाकच रीण दिवंक ना वा कोणाय कडचें रीण घेवंक ना. तरी सगळे म्हजेर शिराप घालतात. तुजी उतरां म्हाका पावलीं तेन्ना हांवें तीं ग्राशिलीं. तुजी उतरां जालीं म्हजो संतोश, म्हज्या काळजाचो आनंद. कित्याक सर्वेस्परा दळपरांच्या देवा तुज्या नांवान म्हाका आपयतात. हांव आदर मी मनशां सांगाता बसूंक ना. तांचे बराबर हांवें मजा करूंक ना. म्हजे हाताचें वजन पंदा हांव एकलोच बसून आसलो. कित्याक तुवें म्हाका रागान भरलोय. म्हजेर सदांच कश्ट कित्याक? म्हजो गाय कित्याक इतलो निबार आनी तो बरो जावंक आयकना? तूं म्हाका एका पोटयतल्या वळा बरी चुकोवन वेता त्या उदका बरी जालाय. सर्वेस्परान म्हाका अशी जाप दिली, तूं पाटी येशी जाल्यार हांव तुजो नव्यान स्विकार करतलो आनी तूं म्हजे हुजीर उबो रावतलोय.
व्यर्थ न्हय बगार मोलाची उतरां उलयशी जाल्यार तूं म्हजें तोंड कशें जातलोय तेन्ना तीं तुजेशी परतून येतलीं आनी तूं तांचेशी वेसोनाय हे परजे विरोध हांव तुका पितूळची गट वणत करतलो ती तुजे विरोध झुजतीत पूण तुजेर जैत व्हरची नात कित्याक तुका राखूंक आनी सोडूंक हांव तुजे सुवें आसां उलयता तो सर्वेस्पर हांव तुका कोट्या मनशाच्या हातांतलो निवारतलो क्रूर मनशाच्या हातांतलो सोडयतलो देवाचें उतर हें देवाचें उडोवकार देवा म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो देवा म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो निवार म्हाका देवा म्हजे विरोध उरतेल्यांच्या हातांतलो म्हाका वाटय वायट करतेल्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार रक्ताक ताणेतेल्यांच्या हातांतलो म्हाका सोडय देवा म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो पळय म्हजो जीव काडूंक ते पारोत करतात बलिश्ट मनीस म्हजे विरोध एकठांय जातात सर्वेस्परा हांव निर्दोशी आनी निरापराधी जावन नासता गुन्यांव नासता म्हजेर झूज मांडूंक ते तयार जाल्यात देवा म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो तूंच म्हजें बळ तुजेरच म्हजे दोळे लायता खरेंच देवा तूंच म्हजें खोटें म्हजो मोग करता तो विश्वासी देव देवा म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो पूण हांव तुजें बळ वाखणतलो हर एक सकाळीं तुजो विस्वासी मोग वर्णितलो कित्याक तूंच म्हजें खोटें जावन आसाय म्हज्या आकांताच्या वेळा म्हजे बद्रतेचो आसरो देवा म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो तूंच म्हजें बळ देवा तुजेरच म्हजे दोळे लायता खरेंच तूंच म्हजें खोटें म्हजो मोग करता तो विश्वासी देव देवा म्हज्या आकांताच्या दिसा तूं जालोय म्हजो आसरो हालेलुया 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 तुमकां हांव इश्ट म्हणटा सोमी कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सकट हांवें तुमकां कळीत केलां हालेलुया 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 सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सवासो बगे वंसुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या शहराचे सबार सुदेव मार्ता आनी मोरयेक मेळून तांच्या भावाच्या मरणा उपरांत तांकां बुजोवंक म्हूण आयिल्ले जेजू येता म्हूण आयकतच मार्ता ताका मेळोवंक म्हूण फुडें गेली पूण मोरी घराच रावली जेजूक पळोवन मार्तान म्हळें सोम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मोरचो नातलो पूण आतां जाल्यारय देवा लागचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा जेजून तिका म्हळें तुजो भाव जिवंत उरतलो मार्ता म्हणाली तो निमाणे दिसा पुनो जिवंतपणा वेळार जिवंत उरतलो म्हूण हांव जाणा जेजून तिका सांगलें हांवूच पुनो जिवंतपण आनी जीव जो कोण म्हाका सदमनता तो मरत जाल्यारय जियेतलो आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सदमनता तो ससनाक मोरचो ना हें तूं सदमनताय तिणें साप दिली वय सुम्या संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तूंच म्हूण हांव सदमनतां देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता मोगशनो जेरेमिया प्रवादी
रडण्याचो प्रवादी म्हूण आमी उलो मारता. कित्याक सबार पोटी ताचे रडणे, ताचे कश्ट, ताची दूख तो शब्दांनी विवसिता. प्रत्येक तरान निमाणे शुक्रार दीस ह्या जेरेमिया प्रवादीची रडणे आमी आयकता. म्हणजे एक बरो मनीस कितलो कश्टता आनी तशेंच जेरेमिया एक बरो मनीस कश्टांत आसतना कितलो रडलो म्हणलें तें आमकां समजता. आनी आज आमी आयकल्ल्या ह्या वाचपांत परतून जेरेमिया प्रवादीची 2 धाकटीं रडणी आनी तशेंच रडतना सोरेस्पर देवान ताका बुजयली ती उतरां आमी आयकली. कित्याक जेरेमिया प्रवादी रडलो? तो एक परजेसो प्रवादी म्हूण ताका उलो मारतले. कित्याक देवाचें उतर ताणें आसा तशें लोकांक शिकयतलो. ताजी उतरां आमी आयकली. तुजें उतर म्हाका मेळटा आसतना हांवें तें ग्रासिलें, हांवें तें केलें आनी तें उतर हांवें लोकांक परगट केलें. आनी त्या खातीर जेरेमिया कितें मेळ्ळें? लोकां थावन बेस्तावणी, निंदा, अपप्रचार असले सबार कश्ट ताका मेळ्ळे. आनी तेन्ना तो सोरेस्पर देवाक शीन उसारता. तुजें उतर हांव परगडटां. तुवें मुजे संगी रावो जाय आसलें, म्हाका तुवें धैर्य दिवचें आसलें, पूण तूं मुजे तावन पयस आसाय. आनीक प्रत्येक तरान 2 सवालां जेरेमिया प्रवादी सोरेस्पर देवाक विचारता. पयलें सवाल जावन आसा, मुजेर सदांच कश्ट कित्याक? म्हजो गाय कित्याक इतलो निबर आनी तो बरो जावंक आयकना? कसलो गाय जेरेमिया प्रवादीच्या कुडीर आसलो आनी तो गूण जावंक आयकोंक नातुल्लो. जेरेमिया प्रवादीचो गाय म्हळ्यार जेरेमिया प्रवादीची कुटुंबाची ताचो लोक सकट बंदणेंत आसलो. देवान तांकां सांगलें, तुमकां सगळ्यांक बंदणेंतावन हांव फाटीं आपोवन हाडटलो. नबुकदनेस्सर रायान तांकां सगळ्यांक बाबिलोनाक आपोवन व्हेल्लें. पूण केन्ना आमकां तूं सुटका दिताय, आमचे कश्ट केदार तूं परिहार करताय, अशें जेरेमिया प्रवादी सोरेस्पर देवा तें शीन उसारता. म्हजो गाय म्हणजे आमची पुर्वजां बाबिलोनाक गेल्लीं ती केन्ना फाटीं येतात. दुसरें रडणें ताचें, सोरेस्पर देव तूं म्हणटाय तूं जावन जाय एक उदकाची झर. तुजे तें सदांच जीव आसा. कशें उदकाच्या झरीस बोवारी झाडां रूख वाडटात गी, तेच फळ दितात गी, तशेंच तूं एक उदकाची झर म्हूण तुवें आमकां सांगलां. पूण हांव त्या उदकाच्या झरी कडेन, त्या वळा कडेन वेताना तें वळ सदांच सुकोन आसा. कित्याक अशें तूं आमकां कश्ट दिताय? एका वाटेन तूं म्हणटाय हांव तुमकां बळ दितां, हांव तुमकां भरोसो दितां, आनी एका वाटेन तूं आमकां कश्ट दिताय. अशें जेरेमिया प्रवादी ताचे 2 कश्ट सोरेस्पर देवा मुखार उसारता. आनी तेन्ना सोरेस्पर देव ताका जाप दी म्हणटा, तूं फाटीं येशी जाल्यार हांव तुका नवें स्विकार करतलो. म्हणजे तुमी बंदणेंतां फाटीं येता आसतना हांव तुमकां परतून म्हजी परजा म्हूण वळखून घेतलो. तुमी म्हजे मुखार उबे रावतल्यात, म्हज्या देवळांत तुमी सॅक्रिफीस भेटयतल्यात, म्हाका तुमी मान करतल्यात, आनी तेन्ना तुमकां हांव बरें करतलो आनीक तुमची हांव जतन करतलो. अशें म्हणून सोरेस्पर देव ताका बुजयता. आनी तशेंच तुजी परजा तुका मोगान पळयतली. तुजेर कितेंच अक्रम जावंक हांव सोडचो ना.
तुजे भोवारी एक पितूळची वणोक हांव उबें करतलो. कोणी दुस्मान तुका कितेंच बाधा करचो ना अशें जेरम्या प्रवादीक भरोसो दिता, धैर्य दिता. हांव तुजे संगी आसा म्हूण ताका परतून भरोसो दिवंक ताजें प्रवादपणाचें काम करूंक ताका एक परतून आपोवणें दिता. वय मोगाशे न्हू, जिवितांत आमकांय सबार पोटी कश्ट येतात. ह्या दिसांनी आमी मुस्ती आमी कश्ट येता. केन्ना आमचे कश्ट मुक्त जातात म्हणल्यार ते एक सवाल आमी सदांच उसारता. आनी सबार पोटी आमी देवा तेंशीन उसारता, कितलो तेंप सुमया आमी अशें कश्ट जाय. आज आमी घराच आसा, इगर्जे वचूंक जायना, मिसाचे बेटेन आमकां फावत बरी वांट घेवंक जायना. अशें म्हणटना आमचे कश्ट आमकां मस्त दोसतात. पूण आमकांय जेजू धैर्य दिवन म्हणटा, तुमचे कश्ट एक दीस उणें जातले, तुमकांय हांव कश्टांत हांव सोडयतलो अशें आमकांय धैर्य दिता. तींच जेजूची उतरां आयच्या सुवातेंत आमी आयकली. हांव जो आसा जीव आनी जिवनपण, आनी कोण म्हाका फातयता तो मरत जाल्यार जियेतलो. वय जेजू ते आमचो भावार्थ आनीकी आमी चड घट करया. जेजूची उतरां आमी सदांच आयकता, सदांच आमच्या संगात तो आसा. आमचे कश्ट एक दीस तो परिहार करतलो. कश्टांत आमकांय जैत मेळटलें म्हूण आमी फातयेवया. आनी प्रत्येक तरान आमकांय बरेंपण मेळोवंक ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आमीन. देणे उड्या वायनाचे भेटयता बापा तुका. जिणे किरकोळ हे आमचे ओपून दिता वास्तुका. सर्वेस्परा दया सागोरा भेटयता वर्गांत तुका. सर्वेस्परा दैवीक पागोरा क्रिस्तांत एकठांय आमकां. देणे उड्या वायनाचे भेटयता बापा तुका. जिणे किरकोळ हे आमचे ओपून दिता वास्तुका. म्हज्या भाव भयणीनो, आमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर म्हणून घे. बापा, भगेवन मार्तसो उगडास करून तुज्या मेमेच्या मनाक वो वाकणेचो यज्ञ आमी तुका नम्रतेन भेटयता. जशें तिची मोगाची सेवा तुज्या पुताक मानवली, तशी ह्या बलिदाना बरोबर आमच्या जिणेची सेवा तुका मानू, ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची खालसा उबारुया. आमी सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापाक, सर पदवीदार आनी सस्नाच्या देवा, सर काळीनी सर तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गीच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयतलें त्या भक्तां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटा. आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्या जिवितांत तूं आमकां साकोवंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं,
सर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवान उंच गी तुका जय जय सर्वच प्रचनावी येता ताका जय उंच गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची त्याच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणीक कराराचें रगत फातकांचे बोक्सांनी मेळच्यात तुमचे पसत आनी समेस्त मनशे पसत तें वरवतले ही म्हज्या उडासा करात Bawarto sagot purgatoria. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही स्मरंता तुझे पुनर्जीवन पोन आम्ही परगडता तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू आम्ही येता बापा जेजूच्या मरणासो पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी वो जिवीत असो उंडो सरुणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड रगत सेवतला मातसो मेजता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सोरेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या जकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगात वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्यान सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मोरी देवाचे मय संगती बगेवन झुजयती सपती बगेवन धर्मतेन सर कडेन तुका मनवल्यान प्रत्येक जावन बगेवंत मारता त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गाव आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपवना सरपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमच्या सोडूनच्या अज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आमी येता धीर घेवन म्हणुया आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र तुझे राज येव तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आसराक दी आनी आमी आमचे सुद्रल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडून दवर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबरशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय
आनी सर आकांतांतलें वाटय. कित्याक रजवाची पदवी आनी मात तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतीचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येतन राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सुवासो. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुम्य जेजू क्रिस्ता तुजी कूड रगत आमी आतां सेवंक वेतांव ती आमचे जरती आनी केस्ताडीन आसांव. पूण तुज्या काकुळतीन आमच्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी वकाद दिव. हो जावन सा जेजू देवाची शिडी संवसाराचें पाप करता ती शिडीच्या जिवनाक आपयल्या ती सुभागी. सम्या तुजे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन. अमर जिविताचे जरी सर्शन आमिया थामानातली ही भुगतान बागो. आमिया दुडून आसताना विकते घेव बारीक नासता पिये. सासना बाळच्या खाणाक लागले. आमिया जेजू जिवीत सोडो ताका सेवची भुकेवची ना. ताचे रगत करेल स्पीवा सोमस्राक दिता जीवदान. अमर जिविताचे जरी सशी आमिया तामनातली ही भुगतान बागो. आमिया प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, हे यज्ञ तुवें आमकां दिलाय त्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणा वरवीं आमचें काळीज अतीर चंचल वस्तू थंय मेकळें करून ते गरजेचे एकच वस्तूचे तुज्या मोगाचेर दवरूंक आमकां बळ दी. आनी भगवंत मार्ताची देख घेवन ह्या संवसारांत आमच्या जण एकल्याच्या आपोवणे प्रमाणे तुजी सेवा करून ससना तुजे महिमेन भागी जावंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर पदवेदार देव बाप
आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. हर एक म्हज्या सुख संतोषा सोम्या तुजो सांगात सोदता. हर एक म्हज्या कसांनी दुखान सोम्या तुजो आदार मागता. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. मोगाळ पुत्रा सोवे हांव मरे आशीर्वाद दिव आमकां. Pagin pustaci curveni, rog cam ce deva, am cer spunântele, Babace, Putere, Păvătrăci, Nabi, Amen.